नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिरे वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंया खातीर म्हादयाक वाजयात रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पणजेच्या जाहीर सभेत लोकांनी एकमतांत केली मागणी. ऐतिहासिक पर्पल फेस्टाक खासा क्षमतेच्या व्यक्तींकडल्यान उपाट प्रतिसाद. मार्गदर्शन सत्रांत हाल्ली प्रेरणादायी मनरिजवणेचे कार्यावळीक जाली तुस्त. कोरगांवचे नळ पडल्या सुक्यार. 24 वरां भितून उदक आयलें ना जाल्यार हाडटले मोर्चा. लोकांची शिटकावणी. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटला लागसर आशिल्ल्या फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स बुकींग अस्थापनांचेर रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सान घातली धाड. 2 दुबावितांक अटक. फुडलो तपास चालू. बांद फुटिल्ल्यान मडकयच्या आमरे खाजनान भरले खारें उदक. शेतकारांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांक घेतलो घाराव. आनी मांद्रेच्या धाल्याची परंपरा पळोवपाक लोकांनी केली गर्दी. पारंपारीक जिनोळ्यो फुगड्यो लेगीत म्हणीत बायलांनी सादर केली धाल्याची परंपरा. आनी आतां खबरो विस्तारात. गोंयांत पयलींच उदकाचो उणाव आसा. गोंयची सारास न्ही जाल्यार गांव लेगीत सुकपाक लागिल्ले आसा. उदकाचो आनीक एक स्त्रोत गोंया कडेन असो ना हाची जाणविकाय सरकाराक ना काय कितें असो प्रश्न करीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकार हांणी सरकाराचेर बरोच फोग काडलेलो आसा. पणजे आझाद मैदानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयोजीत केल्ल्या जाहीर सभेक गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक हाजीर राविल्ले. ह्या वेळार आमची म्हादय आमकां जाय आनी तशेंच हेर नारे दीत लोकांनी म्हादय वाजोवपाची गरज आपल्या ह्या हाजेरींतल्यान दाखोवन दिली. ह्या वेळार आरजीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. कर्नाटकांत म्हादयचे उदक घुंवडोवपाक जायना अशी जाहीर मागणी ह्या वेळार असंख्य लोकांनी केल्लेली आसा. आयज पणजे आझाद मैदानाचेर आरजीन ही म्हादय वांटोवपा खातीर गर्दी जमून हाडिल्ली. तेका लागून आमची म्हादय आमकां जाय अशे नारे दीत लोकांनी आपली हाजेरी लावन आमची म्हादय आमच्या गोंयच्या लोकांक जाय अशें दाखोवन दिलेलें आसा. तुमी पळोवपाक शकता हे चित्र कितल्या असंख्य लोकांनी व्हडा प्रमाणांत आझाद मैदानाचेर गर्दी केली. पणजे आझाद मैदानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयोजीत केल्लो हो मोर्चा. आमची म्हादय जर आमच्या गोंया पासून गेली जाल्यार गोंयाक आनीक दुसरे उदकाचो स्त्रोत ना अशी आर्जीन आनी असंख्य लोकांनी आझाद मैदानाचेर गर्दी करून म्हादय आमची माय ती आमकां जाय अशे नारे दिले. आनी अशे जायते नारे दीत ही असंख्य गर्दी घडोवन हाडली आनी म्हादय वांटोवपाचो यत्न केलो. ही गर्दी पळया. आझाद मैदानाचेर पणजे आयज भरिल्ली रेव्होल्युशनरी गोवन्सान घडोवन हाडिल्ली ही गर्दी. ह्या लोकांच्या गर्देंतल्यान तुमकां दिसून येतलें की लोकांची मागणी आसा की आमची गोंयची ही म्हादय न्हय जी कर्नाटकांत वळोवपाचें व्हडलें साजीस चालू आसा तें थांबोवचें सरकारान. हेका लागून ही मागणी हांगासर जाता. मनोज परबान ही आरजीच्या पक्षान ही गर्दी घडोवन हाडली आनी आमची म्हादय वाटयात असो नारो दीत हांगासर हें आंदोलन केलें. पळयात हें दृश्य. भारतान पयल्याच फावट घडोवन हाडिल्ल्या आनी गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्टाक खासा क्षमतेच्या व्यक्तींकडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या महोत्सवाचो समारोप आयज आयतारा जालो. ह्या वेळार खासा क्षमतेच्या व्यक्तींनी वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सुद्दां ह्या वेळार ह्या महोत्सवाक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान थंय हाजीर राविल्ले. Now, the winner for Miss
Varsha from Kerala. Varsha from Kerala. The team leader, Ishan, be at the center. On behalf of everyone, Ishan will take this moment though. And thank you so much for the brilliant performance on the first day. Thank you. Please, give a big round of applause. Yeah, you can wave your hands. Give flying kisses also if you want. Please. Mr. Dev India 2023. First runner-up is Harish Chauhan from Now we are announcing Mr. Dev India. आयतारा देवयाराणीन पर्पल फेस्टाक वचून दिव्यांग व्यक्ती कडेन भासाभास केली. आयतारच्या डेफ व्यक्तींच्या मिस आणि मिसेस कार्यावळीक ती मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उपस्थित आशिल्ली. तशेंच ह्या खासा क्षमतेच्या व्यक्तींक संद मेळून तांची उर्बा वाडल्या खातीर मंत्री सुभाष फळदेसायची आणि पावसकराची तोखणाय लेगीत केली. Items inside, touch and feel and let me know what is there inside. There are 5 different items there. Yeah, correct. So this one. Breathless on the speed motor. Oh, speed. पर्पल फेस्टिवल फर्स्ट टायम गोंयांत आयोजीत जाला. इंडियेन फर्स्ट टायम आयोजीत जाला आणि आमच्या गोंया राज्यान पयले फावटी हे आयोजीत जाला थँक्स टू आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी मिस्टर पावसकर जे आमचे कमिशनर आसा. हे जे आज एक्सपिरियन्स म्हाका पळय जाला ते आय एम रियली ऑस्ट्रक आनी डम स्ट्रक म्हणटा तशें की हे अशे प्रोग्राम इतल्या स्केलार जावपाक शकता अँड इट्स रियली कमेंडेबल की तांणी हे आमच्या गोंय राज्यान हे दिल्यान ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑलमोस्ट 5,000 डेलिगेट्स टू कम टू गोवा एंड एक्सपिरियन्स दीस. जेन्ना अशे प्लॅटफॉर्म दितात स्पेशली एबल्ड लोकांक सो तांचे जे कितें टॅलंट आसा ते दाखोवपाक शकता ते फॉर वेन यू हॅव अ प्लॅटफॉर्म लायक दीस. आनी इट जस्ट मेक्स अस ऑल्सो अंडरस्टँड की ते खंयच्याच दृश्टीन कमी ना. जो टॅलंट तांच्या भितर आसा तांकां तर सपोर्ट मेळो आपल्या फॅमिलीचो फ्रेंड्साचो सोसायटीचो कितें जाय ते ते कितें केपेबल आसा ते अचीव करपाक शकता. आता हेच पळया, एका सायडीन म्हादेव वाचोवपा खातीर आंदोलनां चालू आसा आनी दुसऱ्या वाटेर पेडणेच्या कांय वाठारांनी लोकांक उदकूच ना. पेडणेच्या कोरगांव पेठेच्या वाड्यार कितलेशे म्हयनेच जाले उदकाचो वळवळो चालू आसा. ह्यो बायलां पळया कळसुल्यो घेवन सद्या ते रस्त्यार देवल्या. पेठेच्या वाड्यार कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचो आपालिपा चालू आसा. हेका लागून उदकाचो व्हडलो प्रश्न ह्या कोरगांव वाठारांत उप्रासलेलो आसा. तेका लागून आतां ही कळसुल्यो घेवन ही बायलां भौशीक बांदकाम ह्या खात्यान वयतली आनी थंय शिटकावणी दितली सरकाराक की 24 वरां भितर आमकां जर उदक येयलें ना जाल्यार शिटकावणी दिवपाची तेंची तयारी आसा कोरगांवच्या बायलांची. पळयात ती कळसुल्यो घेवन रस्त्यार देविल्ल्यो आसा.
जालो ऍक्सिडेंट पासून जालो घरातले आमकां उदीक हाडून दिवंक शकना आमी बाकीचे खांग जेवंक पयसो पण आमी दिवंक शकना ते सोडून दी आमच्या हाती पांयांक सुशेग आसले आमी कश्ट करूंक शकता पण उदीक आमी खंयतले हाडूंक शकना न्हू म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता आमकां टायमींग उदीक तरी दिया हे नळ सोडणारे आमचे गांववाले भावच आसा ते लांबचे ना पण ते सुद्धा म्हणतात तुम्ही चला खंय वयता ती चला आमी सोडला ते येवन विचारतात आमकां तू पाणी येयला पाणी येयला पाणी येयला म्हणटा म्हणजे हे कशें करा येवंक ना तेका काय प्रत्येक जाणांक हो पाणी दितलो आमकां एक सारको तुम्ही नळ चालू करा एक टायम दवरा तुम्ही खंयसल्या टायमार बाबा उदीक सोडपाचें खंयसल्या टायमार उदीक मेळटा उदकाक टायम नासता पोटा पाणयांक चाये पाणयांक सगळ्याक टायम लागता पण उदकाक टायम लागता हात धुवंक उदीक जाय पडटा टॉयलेटीक उदीक जाय पडटा सगळ्या कामाक आमकां उदीक जाय पडटा उदकाक एकदां आमी भरल्या उपरांत उदीक काय तुमकां परत सांगूंक शकना न्हू तुम्ही काय आमकां उदकाकच तुमी आमकां सतायतात कितें कसलो प्रॉब्लेम आसा एकदा तुम्ही सांगता जॉईन मोडलं आमी मान्य करता टाकी मोडली खंयसले आनी कितें जाल्यार तुमचे चॉकअप आसा तुमचे वयर आसा हे तुमकां दिसता अशें कितले आमचे उचे आसा घरांची खंय चट्टी आसा चट्टी येनालो डोंगरांनी लोकांनी घरां बांदली मसुंड्यांनी लोकांनी घरां बांदली वयर डोंगराक उदीक येता आनी आमकां कित्याक नळ येना 8 महिने झाले 7 महिने धर आमच्या नळामध्ये लीक पाणी हा त्यांना जर विचारला की ना पाणी किती चॉकअप झालं म्हणतात तुमची लाईन दुसरी घेऊक जाय तुम्ही म्हणून पाईप दुसरी देता असे सांगतात फुल पाणी जर सोडलं तर आमका पाणी येतं पण फुल पाणी सोडित ना त्यांना सांगतात आम्ही आता सोडलं असं 7 महिने सांगान बघला आणि नळ सोडलो का ते बघू हो बघ नळ येतो हो बघ नळ असे सांगतात आता किती येऊन तुम्ही बघिनात पाणी फुल सोडलं का येता मगे ह्या मगे येता पाणी ह्या मगे येता फुल सोडला तर त्या दिवशी रकून शेटीचो वाईट दिसतो त्याला आमका पाणी येईल 3 दीस सारख्या पाणी येईल सारख्या आमका येईल बारीक पाणी सोडलेलं पाणी येता सांगतो पळयात एका सायडीन म्हादेव वळोवपाचो प्रश्न चल्ला आनी पेडणेकार उदका खातीर वळवळे काडटा आतां वळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां कडेन मडगांवच्या ESI हॉस्पिटला लागसर आशिल्ल्या फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स बुकींग अस्थापनाचेर रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सान धाड घालून बनावट ID आनी कागदपत्रां जप्त केल्या फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स रेल्वे बुकींग करतले 62 बनावट ID धरलेली आसा 2 दुबावितांक ताब्यांत घेतला फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या छः तारीख को हमको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि फातिमा टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा फर्जी यूजर ID बनाकर यात्रियों को अंकित मूल्य से अधिक पैसे लेकर ई टिकटों की कालाबाजारी की जाती है जिसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा रेड कर लाखों के टिकट जब्त किए गए जिसमें कुछ पे यात्रा करना बाकी है कुछ पे यात्रा हो चुकी है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है वो वहाँ पे सब ब्लॉक किए जाएंगे जिस पे यात्रा करना बाकी है वो टिकटों को ब्लॉक किया जाएगा वो अभी काउंटिंग करना बाकी है और अभी उनको जो भी जब्त किया गया है उसमें से अभी और टिकट निकलेंगे वो काउंटिंग करना बाकी है वो आगे की कार्रवाई में बताई जाएगी अभी 2 व्यक्ति को ले आए हैं अभी उनका स्टेटमेंट लेना बाकी है अभी आपको फिर जो भी रहेगी आगे की जानकारी आपको दी जाएगी फेक ID हमारे उनके पास से 62 मिले फेक ID यूजर ID उससे टिकट बुकिंग करते हैं सो अभी जो वेटिंग में है जो ट्रैवल करने वाले हैं उनका कैंसिल हो जाए कैंसिल किया ब्लॉक किया जाएगा सीज किया जाएगा रेलवे द्वारा बांद फुटिल्ल्यान मडकयच्या आमरे खाजनांत खारें उदक भरलें ताका लागून थळावे शेतकार बरेच तिडकले बरेच बेजारल्यात बार आमरे खाजन समितीत बांदाची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यानूच हो बांद फुटिल्ल्याचो आरोप करीत शेतकारांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांक घेराव घातलो तशेंच फुर्योज जाल्ल्या शेतकारांनी 6 वर्सांचो सध्या तांच्या कडेन हिशोब मागिल्लो आसा हिशोब दिना म्हणटा 6 वर्सां जाली सखिया 7 घालगे पौष म्हयनो लागलो की गोंयच्या गांवांतल्या वाड्या वाड्यावयली सगळीं जाणटी चेडवां बायलां आवय भयणी धालांची गितां गुणगुणपाक लागता ह्या म्हयन्याची पुनव धरूनच बायलां धालो खेळटात
हाका मालनी पुनव अशेंय म्हणटात. मालद म्हणजेच बायल आनी तांचो हो उत्सव. धालोत्सव पळोवया आंब्याची ताळी आनी कोकमाची कल्ली म्हणून वाऱ्याच्या रुपान येवपी सातेर मायेच्या दर्शनाचो मांद्रे वाठारांतलो हो धालोत्सव. वर्षा आश्वेकराचो हो खासा रिपोर्ट. हो धालो 5 दीस म्हणजेच 5 राती खेळटात. पहिल्या दिसा धाल्याच्या मांडार बायलां जमतात आनी वंदयती मायेक सांगणे करून देवीची पुजा करतात. उपरांत देवीची ओटी भरून धालांक सुरवात जाता. धाल्याक उबे रावपाचें काय म्हणून मागीर सगळे साफ करतात. राष्ट्रोळ्या कडेन गोठण घालता अशी भटूय जेवयता आनी साफ करतात आनी राती कडेन मागीर रावतात. मागीर सगळीं बायलां येतात. दादले फक्त देवाचो नाल्ल दवरतात, प्रसाद आमी दवरता बायलां आनी गाराणें घालता. म्हणजे कोण आतां खेळटात न्हू सबंद रात, कोणाक कितें जावचें न्हू अशें म्हणून आनी मागीर आमी खेळटा आनी सगळीं उबी रावन म्हणटा देवाची सगळीं फुगडी घालता आनी धालो म्हणटा आनी खेळटा. बायलां नववारी कापड न्हेसून माथ्यान फाती फुलां माळून नटून थटून एकठांय येवन धालो खेळटात. बायलां एकमेकाक तोंड करून 2 ओळींनी उबी रावतात. ओळीत उबी राविल्ली बायलां एकमेकांच्या हातांत हात घालून धाल्याची गितां म्हणत कमर बागयत आनी मुखार पावलां घालीत फुडें वतात आनी परत फाटीं येतात. तशेंच तरेन धाल्यांची साबार गितां म्हणत रातभर धालो खेळटा. धालाची सुरवात श्री धालो गे आमी धालांनी खेळुया गे आमी धालांनी खेळुया ह्या गितान सुरवात जाता. विवाती कमयना मालानी पुण्यन झाला गे मालानी पुण्यन झाला गे मालानी पुण्यन झाला गे झाल्या झाल्या बरा झाला तुळशी माती आम्ही हाडू गे तुळशी माती आम्ही हाडू गे तुळशी आम्ही घालू गे. धालांची निमणी रात चड म्हत्वाची. हे रातीक जागरण करप गरजेचें आसता. बायलो तरेकवार फुगड्यो घालतात आनी हेर गितां गातात. तशेंच धाल्याचे निमणे राती पिंगळी रंगतात. ह्या वेळार एक बायल दादल्याच्या भेसान तयार जाता आनी धाल्यांच्या मांडार तशेंच गांवांतल्या घराघरांनी नाचत भोंवता. तशेंच रेमको, न्हवरो व्हंकल, सावद मारप साबार प्रकार सादर करतात. उमेदीचो म्हण असो बरोच उमेदीचो असो धालो. बायलां एकत्र येता आमची अशी आनी हेतून अशे दादले बी तशें हें जायना आमचें कळ्ळें न्हू. तेंचो एक शिगम्यांचो हें आसता दादल्यांचो आनी आमचो बायलांचो आमी अशी सगळीं एकत्र अशी मेळटा फुगड्यो म्हणटा धाल्यांचे म्हणटा आनी बरी मेळोन मिसळून अशी आसता. आमकां ही उमेद आहा न्हू हेका धाल्याक येवपाची. आमकां कितलें काम आसलें न्हू आमी करून बेगीन आमकां येवपाक जाय न्हू म्हणून आमी सगळें आमच्या घरा कडलें काम करता आनी आमी बेगीन आमी येता. कित्याक आमकां धाल्याक वचपाक जाय म्हणून आमी बेगीन बेगीन करून आमचे हांगा येता. हांगा येयले आमकां खूब अशी उमेद येता, गावपाक बी बरें दिसता. जशी जशी सकाळ जाता तशे फातोडेर धाल्याच्या मांडार शेण सारयतात व शेणाचो शिताडो घालतात आनी धालाची समाप्ती जाता. ही सगळी मजा आमच्या लोकसंस्कृताय आमकां गांवगिऱ्या वाठारांनी चड पळोवपाक मेळटात. वर्षा आश्वेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओशेल शिवोली क्षेत्रपालाच्या देवळांत मंगळार सावन धालांक सुरवात जाली. धालो 5 दीस सुरू आसता. शेनवारा धाल्याची निमणी रात आशिल्ली. गांवांतल्यो सगळ्यो सवाशीण बायलां पारंपारीक पद्दतीन शृंगार करून पुराय रात जागयता. धाल्याच्या मांडार एकठांय येवन धालांची गितां गावन वेगवेगळ्यो पारंपारीक खेळ खेळटात. ह्या वेळार ल्हान भुरगीं तशेंच सवाशीण बायलां व्हडा संख्येन हाजेरी लायतात. निमण्या दिसा सकाळच्या पारार गाराणें घातल्या उपरांत धालाची सांगता जाता.
बाहेर हा गो दुसऱ्यांक चान्स दिया. मोपा विमानतळाक मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळ म्हणून नाव दिवन लेगीत अजून GMR ह्या कंपनीन ह्या नावाचे तक्ते लायिल्ले नात. औपचारीक पद्दतीन सरकारान दिल्लें नाव दिवचे बगर GMR कंपनी आपणे आदी दिल्ले नावाचेच तक्ते अजून मेरेन लायल्यात. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचे हाचेर लक्ष ना असो आरोप जितेंद्र गांवकारान केला. हाचे वयल्यान आतां विमानतळाचे सगळे निर्णय GMR कंपनी घेतले काय कितें असो प्रश्न गांवकारान विचारला. एअरपोर्टाचेर जेन्ना 11 डिसेंबराक इनॉग्रेशन जालें ऑफिशियली, त्या इनॉग्रेशन सेरेमनीक देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब येयल्ले आनी त्यांच्या हस्तुकी हे उक्तावण जाल्ले. तेन्ना नाव दिल्लें मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. पूण तेच्या एक म्हयने पयलीं ज्या कंपनीन एअरपोर्टाचें काम घेतलेलें आनी ज्या कंपनीक सरकारान ही जमीन आसा, ही एअरपोर्टाची जमीन डेव्हलप करचे खातीर लीजार दिल्ली, ती GMR कंपनीन सगळे ते वचत ते नामकरण केल्लेले एअरपोर्टाचे न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. जेन्ना ऑफिशियली केंद्र सरकारान उक्तावण करून तेचे नाव जाहीर केले मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जाल्यार ते बोर्ड अजून कित्याक लागूंक ना? GMRान जे नामकरण दिल्लेले न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, ते प्रत्येक नाक्याचेर प्रत्येक जंक्शनाचेर वचत थंय तेंचे बोर्ड अजून चालू आसा. म्हणजे हेतून कितें कांयच कळना, कन्फ्युजन आसा आमी की ऑफिशियल नाव दिलें ते सारकें काय GMR जे ठरयता ते सारकें. आनी जर तशें आसात, हे बोर्ड जर हलनात जाल्यार अशें एकंदरीत म्हणूं येता आमी की GMR होल एंड सोल सगळे ठरयतले एअरपोर्टाचेर. आनी सरकार लोकांक पिशान काडटा न्हू ह्या गजालीन की बाबा अमक्या नेत्याचें नाव दिलें एअरपोर्टार, लोक खूश जाले, पूण एक्चुअली नाव जे सगळे नांवांच्या फलकाचेर येवपाक जाय आसले ते फलकाचेर नांवां येवंक ना अजून. आनी ह्या गजालीक आमदार ओगी आसा अजून मेरेन. आमदार कितें उलयना पेडण्याचो? स्वताक NGO म्हणपी फॅलिक्स फर्नांडीस हाचे खातीर काम करपी दोग जाण साओ जाओ दे एरियल गांवच्या पंचायत अधिकार क्षेत्रांतल्या ग्रीन व्हॅली मुगली हांगासर कोयर उडयतना सांपडले. साओ जाओ दे एरियल गांवची पंच जॉयसी डायस हांणी तांकां पंचायतीच्या वतीन 5,000 दंड घालपाचें थारायलें. मात फॅलिक्सान हो दंड भरपाक न्हयकारलो. हांवें पयल्याच खेपे हांगासर कोयर उडयला अशें ताणें म्हटलें आनी आपूण NGOतलो देखून आपल्याक पंचायतीन माफ करचें अशें फॅलिक्साचें म्हणणें आसा. पूण पंच जॉयसी डायस हिणें ताच्या गाडयेची चावी काडून घेतली आनी जो मेरेन दंड फारीक करिना तो मेरेन चावी परती दिवची ना अशें पुलिसांक सांगलें. प्रेसिडेंट हांगा गार्बेज उडयताले, आमगे लोकांक कोण धरले आनी चावी काडून घेतले. पडल्यानी आनी तांकां सांगलें 5,000 फायन भरपा पडटा आनी तुमचे गार्बेज आसा तांकां सांगलें व्हरून कुडतरी पंचायतीक उडया म्हण या थिंग दियात म्हणून. ते कशाच आयकपा रेडी रान, कॉम्प्रोमायज करपा सांगता ते. बट हाव कॅन बी कॉम्प्रोमायज? हेज्या पयलो आमचो BDO आनी गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी बी येवन हांगा कितले फावटी 5-6 फावटी येवन इन्स्पेक्शन केला आनी सगळे पंचायतीक वॉर्निंग दिल्ले आसा की तुमी जो तो तुमचें काम सारकी करना एंड यू ऑल विल बी फायन म्हणून. आतां आमी एक 15 जाणां लोकांक सोडले आसा एक्चुअली. तुमचे कितें आसा ते तुमचे व्हरून कुडतरी पंचायतीन आसा तेंचे गार्बेज कलेक्शन करपाचें, दावोली आसा तेंच्यांनी करपाचें आनी आमी आमचें सारकी करपाचें. आनी विकली 2दा हो जागो एक्चुअली गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी आसा पळय, डिपार्टमेंट आसा ते साफ करतात. तोरी लायक सांगिल्लें आसतना केल्लें आसतना लोक हांगा उडून गार्बेज उडयतात हें सारकी ना. सो आतां आमी रावले आसा, 2 पार्टी आसा त्यो, तांकां फायन मारले आमी 5,000, पण ते पे करपाक कशें रेडी ना. एक तो फॅलिक्स आनी तेजें नांव कितें दुसरो तो आतां कितें केलां तुमी? आपण रावला तांकां फायन मारपाक लावला आनी चावी आमकां तांकां दिनात. तुमगे गाडये चावी आमी तांकां दिवपा ना फायन पे केले शिवाय. कित्याक खूब जालें. कोण उडयलो तो?
ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर आनी अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.